स्थिती जर गोंयांत पळयली जाल्यार ज्या पद्दतीने हे सरकाराचे जे अधिकारी आसा जे आमकां सहकार्य करूंक जाय त्या पद्दतीचे खास करून पोलीस अधिकारी गोरक्षण करतना आमकां मदत करिना, सहयोग दिना, ही दुःखदायक स्थिती आसा. शिक्षणाचें डायरेक्शन दिल्लें की ओन्ली आमचे गोवा मीट कॉम्प्लेक्स इज अ ऑथोरायज्ड प्लेस. ती जागा सोडली जाल्यार गोंयांत खंयच तांकां इल्लिगल स्लॉटर करपाक आज परमिशन ना. तरी आसतना वाळपय ही घटना उगडकीस जायली, थंय पुलीस इन एक्शन येयना, FIR जावंक ना, म्हणजे इन्क्वायरीज जावंक ना. इतले पॉलिटिकल प्रेशर हे PI, DYSP, SP, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टराचेर आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन जायना. दॅट इज अ डायरेक्शन फ्रॉम ऑनरेबल हाय कोर्ट, तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करूंक जाय. आज ते जायना, ही दुःखदायक स्थिती आसा. आमचे म्हजें तर म्हणणें आसा की माननीय मुख्यमंत्र्यान होम डिपार्टमेंटान लक्ष दिवचें, तेंचें लक्ष दिसना. तेंचे जी पकड आसा ती आजुनूय इतले वर्सांनी ती जाय तशी एक्शन जायना आनी ही दुःखदायक स्थिती आसा. कारण आमचें म्हणणें इतलेंच आसा, जर तुमी लिगल जर तुमी रूल फॉलो करिना, एक्ट जर फॉलो करिना जाल्यार तांकां अरेस्ट करून भितर कारवाय जावंक जाय, सीज जावंक जाय. पण पुलिसांक हे खबर ना वॉट आर द कोर्ट डायरेक्शन. तांकां ट्रेनिंगेची गरज आसा. APP आसा आनी जजीस आसा लोवर कोर्ट, तांकां सुद्दां ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा, स्पेशली एनिमल एक्ट लॉ.